मुरगांव युवा मंचान बायणा रवींद्र भवनात आयतारा युवोत्सव 2018 ही कार्यावळ आयोजित केल्ली। ह्या कार्यावळीत गायन, फॅशन शो, कॉमेडी शो, नाच सर्ती आशिल्ल्यो। ह्या युवोत्सवाक सावयवेरेचो सख्याहरी पंगड वस्ताद थारलो। आरडेक्स गोवा खातीर बायणाच्यान प्रसाद नाईक आनी सुदीप खोर्जुवेकर। सकाळच्यान तुम्ही हांगा आसा आणि आता प्रायजा व्हरपाचो वेळ जाल्लो आसा। तुमचो टॅलंट तुम्ही एक्झिबिट केलो। तुमचे भितर आशिल्ली जी कितें आर्ट आसा ती तुम्ही हांगासर परफॉर्म केली। ही एक माची जी मुरगांव युवा मंचान सगळ्यांक हांगासर हो प्रोग्राम घडोवन हाडटना सगळ्यांक उपलब्ध करून दिली। की जाका लागून वेगवेगळे संस्था आसात, तुमचे सगळे पार्टिसिपंट्स आसात, तुम्ही वेगवेगळ्या सर्ती भितर वांटो घेवन जो तुमचो हांगासर टॅलंट दाखयल्लो आसा त्याच्या आधाराचेर खरें म्हणजे जे कितें प्रायजां आसा ती प्रायजां मेळटली। ज्यांका मेळूना तांकां परत एकदा प्रायज घेवपा खातीरचे जे कश्ट घेवपाक जाय ते घेवपाकूच जाय, पूण अल्टिमेटली पार्टिसिपेशन हे इम्पॉर्टंट आसा आणि हेच पार्टिसिपेशन जे आसा हेच पार्टिसिपेशन आमकां मुखार व्हरता। आयज हो देश जो आसा तो ऑलमोस्ट 65% तरणाट्यांचो देश आसा आणि ह्या देशाचे भवितव्य खरें म्हणजे तरणाट्यांच्या हातान आसा जशें आमी म्हणटात। आणि म्हणून जशें बाब संजयान सांगलें की एका वटेन आशिल्लो आपलो भितरलो एक्स्ट्रा करिक्युलर आशिल्लो टॅलंट आणि त्याच वटेन दुसरे वटेन एकाडेमिक्स, ह्या दोनीच्या आधाराचेर आणि दोनीच्या सांगातान खरें म्हणजे आमकां सगळ्यांक मुखार वचपाक जाय। आणि ते वता आसतना ह्या आपलो स्वताचो फुडार, आपल्या देशाचो फुडार दोळ्या मुखार दवरून आमकां सगळ्यांक काम करपाक जाय। म्हाका विश्वास आसा की तुम्ही सगळेच जाण तुम्ही ज्या पद्दतीन तुमच्या ज्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटा भितर तुम्ही शिक्षण घेतात थंय आसतले, पण त्याच बरोबर तुम्ही सगळेजाण तुमच्या स्वताच्या टॅलंटाच्या आधाराचेर मुखार वतले, तुमचो फुडार घडयतले, ह्या देशाचो फुडार घडयतले। मुरगांव युवा मंचाक अशा पद्दतीचो हो प्रोग्राम फर्स्ट टाइम घडोवन हाडल्या बद्दल मनाकाळजांतल्यान तांकां परबी दिता। तुमकां सगळ्या पार्टिसिपंट्सांक परबी भेटयता। जे विनर्स आसात तांकां आणि त्याच बरोबर जे कोण जांकां मेळूना तांकां फुडल्या जे कोण रनर्स अप आसतले तांकां नेक्स्ट प्रायजा खातीर परत एक तांकां सगळ्यांक परबी भेटयता। सगळ्यांक मनाकाळजांतल्यान नमस्कार।